विकसित भारत यात्रा राज्याच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भोवून केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांची माहिती लोकांक दिता। पळोवया आयचो प्रवास। विकसित भारत संकल्प यात्रेक म्हापशां हाऊसिंग बोर्ड फुटबॉल खेळा मैदानार म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी येवकार दिलो। ह्या वेळार उलयतना म्हापशेचे नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी विकसित भारत यात्रे वरवीं चडांत चड लोकां मेरेन केंद्र सरकाराच्या येवजण्यां विशीं माहिती पावोवपाचो यत्न जाता। हाका लागून ही कार्यावळ व्हडा प्रमाणांत यशस्वी करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचो असो उलो मारलो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा ही आयोजित केली आसा। हेचो आयोजित करपाचो एक हेतू म्हणजे ज्या जाग्यार ही स्कीम ही पावना त्या जाग्यार पावची, कित्याक प्रत्येक जणांक एक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान वचून ही स्कीम घेवची पडटा। पण कांय कारणान कांय लोकांक ही वचपाक एक टायम मेळना, नाजाल्यार एक तर म्हायती नासता, कांय अवेरनेस नासता आनी कांय स्किमी बद्दल कांय खबरूच नासता। म्हणून हो अवेरनेस करपाक आयज आमकां हो चान्स मेळ्ळो आसा। आमी हो असो ऑफिशियल नांव घडयता, हो कल्चर प्रोग्राम असो घडयल्लो आसा। प्रत्येक महिला हितून इन्वॉल्व केल्लेली आसा की तेंचे कडसून दुसऱ्यां कडेन एक मेसेज पावपाक जाय म्हणून। आनी आयज हो आमचो खंय तरी एक सक्सेसफूल इव्हेंट जाल्लो आसा। आमी हो फर्स्ट बोडगिनी केल्लो, थंय आमकां भरपूर रजिस्ट्रेशन जाल्लेली आसा। आमी पळयता की विश्वकर्मा स्कीम आसा PM, तिजे अरावंड 700 अशें रजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा। ह्या वेळार म्हापशेचे नगरसेवक डॉक्टर नूतन बिचोलकर, शेखर बेनकर, साईनाथ राऊळ, शार भलायकी केंद्राचे डॉक्टर कल्पना कवळेकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष रोशन नायक आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उपस्थित येवजणेच्या लाभार्थ्यांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। आणि ही जी स्कीम येयला PM विश्वकर्मा ही नरेंद्र मोदींची स्कीम हाडल्या, त्यांचे आम्ही खूप आभार मानता। कित्याक ह्या स्किमीन आम्ही भरपूर कितें कितें शिकून जी फायदो घेतली त्याचा आम्ही हे करता। आणि हांव नरेंद्र मोदीचे आभार मानता की ही स्कीम हाडून आमकां सगळ्या बायलांक तेंच्यांनी फुडें काडपाचो जो यत्न ठरयला। हांगा आमचो प्रोग्राम आसलो, ताका लागून आमकां सहभाग घेवपाक मेळ्ळो। हांव आतां तुमकां दोन उतरां सांगतलें। आमची PM मोदीन स्कीम हाडल्या, आभा स्कीम तिचें नांव, ते हेल्थाक लागून बरी आसा आनी ती स्कीम हांवें घेतला। तुमी पण हेचो सहकार्य घेवचो। आनी ती स्किमीन येयल्यार ताका हेल्था लागून आमकां 5 लाख इन्शुरन्स मेळटलो।